MLA रिझाईन केला म्हणून. Yeah, we have to go for the next election. As per the Election Commission of India, the filing of nominations starts from 20th. We have to be ready well in advance. 10 days we require सचिन चलो. to go back to our people and campaign that we are going to contest. This is why we have designed. तू आता सांचो रिजायन जाता म्हणटा पळय आयकूंक येता की सेम तुमची मिसेसूय जॉईन जातली सेम पार्टी ना अजूनही पार्टी म्हणून ना. काय फायनल जावं सचिन लोकांकडे उलोवप चलता सकल माहिती. इंडिपेंडंट काँग्रेसीक बस. So a lot of Congress people are unhappy with your decision of leaving. What do you like to say? Congress. Congress people want me in BJP. They don't. They don't. Congress people will always want me in BJP. Okay. That is nothing. So what do you like to Let say us about? decide now. This is not yet decided. So what do you like to say about? Let my people decide. See, it is all my close supporters, my well-wishers, our karyakartas, who are like my brothers and sisters, who walk with me. Every step I take, they are with me. They will decide for me what is good for me. But they are happy with your decision, sir. No, today's decision is about resigning as a minister and MLA, and I will resign as BJP member, primary membership. It's all about the coming election. And जे एसोसिएशन आमचे आसले भारतीय जनता पार्टी वांगडा ते लॉंग आसले 15 years जाले आमकां. So दूख लागता एक वाटेन. पूण अशें कितें गरज पडली सर बीजेपी सोडपा खातीर? We are pained also. व्हॉट इज द So what about the 10,000? How you look बीजेपी at पार्टी 10,000 को jobs? हमारे जैसा कार्यकर्ता नहीं चाहिए तो उधर दब के बैठना अच्छा नहीं है. दब के नहीं बैठना चाहिए. अगर नहीं चाहिए तो you yourself have to. They should not throw you out finally. It is the best way you exit in a nice way. तुमकां भायर येवपाचें बी आसा? We will always be friends. The Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, was an honor working with him as a minister in his cabinet, and also all my colleagues. सर लोबो कपल वांगडात पळोवपाक मेळटले फुडें लोबो कपल एकेच पार्टीन That can never be said. It is with the people, no? शिवोलचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक डिसायड करतले की आमी खंय वचपाक जाय. आमी वांगडा आसले वांगडा आसतले, इंडिपेंडंट आसतले, कितेंय जावंक शकता. टायम वील प्रूव. पार्टी निष्ठावान कार्यकर्ते स्थान ते कार्यकर्ताच सांगूंक शकता. आय एम वन ऑफ देम. सो आय वॉज मेड टू अंडरस्टँड दॅट तुका हिंगा स्वात ना आमकां एग्जीट करचें पडटा. हांव एक कार्यकर्तो 15 वर्सांचो. आमकां स्वात ना आमी वयता. परत बीजेपी गव्हर्नमेंट जातली अशें दिसता तुका 2022 सांगूंक शकना. जावं शकता. आमचें कॅम्पेनींग जे आसा स्टार्ट जातलें तेन्ना आमी उलयतले हेजेर. आयज आमी खाली रिजायन जाले MLA मिनिस्टर आनी our letter will go by email and also by fax to the party BJP party. So what about people's Sadanan Shet Tanave. People's suggestions are different. So आमचे मेन कार्यकर्ता जे कितें सजेशन दितले आयज कितें हिंट दिता पण 2-3 दिसां भितर पावतले. कितें हिंट दिता ते खंयच्या पार्टीची हिंट दिता? ना तशें आजुनी फायनल काय मात सकल ते फायनल जाल्या उपरांतूच आमचे नेक्स्ट स्टेप आसता. Thank you so much. It has been सेंट्रल this thing हे सगळे इश्यू with all the media and electronic and print media also, that y'all have always supported and also shown where I have gone wrong. So तर मायकल लोबो खंयच्या प्लॅटफॉर्माचेर रॉंग गेला, खंयच्या इश्यूचेर रॉंग गेला, ते मिडियान दाखयल्लें आहा.
आनी मिडियान अशें आमकां केन्नाच जी आमी खंयचे एका एक हें केल्लें आहा तेका सपोर्टूय केल्लो आहा जें कितें रॉंग डिसिजन पासून गव्हर्मेंटान घेतलां आनी तेजेर आमी उलयल्ले आहा तेका आमकां मिडिया इलेक्ट्रॉनीक एंड प्रिंट मिडिया सपोर्ट केला सगळ्यांक 1,000 देव बरें. Michael sir, what about the 10,000 job? Are you still believe that 10,000 job BJP government had given? कितें दिसता तुमकां 10,000 जॉब जे प्रमोट केले ते दिले बा. आतां उलोवप ना बट व्हॉट यू थिंक अजून कॅम्पेनिंग आमचें चालू जावंक ना ना, कितें तेजेर दिसता तेन्ना तुमकां, सर? उलयतले. आयज उलयला आमी एग्जिटाचेर आमचे रेजिग्नेशनाचेर मिनिस्टर रेजिग्नेशन पार्टीनसून रेजिग्नेशन. थँक्यू सो मच. This. रुपेश